तुम्ही घातल्या पळया तेच आम्ही वाचले ते पहिली घडल्यो गोष्टी इमिजिएटली 5 दिवसात पण एका वर्षान ह्यो गोष्टी जाल्यो न्ही तुम्ही 144 लावचे म्हणून एका वर्षान रिकमेंड तुमचा रिपोर्ट गेलो आफ्टर दॅट इम्पोर्ट झालो 144 पण तशी स्थिती नसली न्ही एका वर्षानंतर काहीच नसले हेच आम्ही तुमका डिस्कस बी केलेला लास्ट टाइम म्हणून तुम्ही काढा म्हटले नाही तुम्ही रिपोर्ट धाडूकच ना पण आता पण सेकंड रिपोर्ट आता जो गेला पळय पण एसपी चो रिपोर्ट थंय एका गेलो न्ही कलेक्टर ऑन दॅट बेसिस ती परत सो सेम रिपोर्ट फॉलो कर म्हटलं असतं तो फ्रेश रिपोर्ट बट तसे हांगासर लॉ अँड ऑर्डर किंवा आपल्या इथून नाव अजून जाऊन इट इज प्रिव्हेंशन पण त्याच्या पहिले तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह नॉट अग्रेसिव्ह प्रिव्हेंटिव्ह आता त्यांना इन्क्वायरी करूली आम्ही म्युनिसिपालिटीक आम्ही निवेदन सादर केल्लें आसा की आमकां ते जे हांगासर शिवाजी पुतळो जो काडलो थंयसर आसा तो कोणाच्या आदेशानुसार म्हणजे तांकां रेझोल्युशन जे घेवचें पडटा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे ते कोणाचे रेझोल्युशन घेतलेले आसा हे आमकां तेजी कॉपी जाय तशीच आमकां ऑर्डर कॉपी मागलेली आसा हे कोणाच्या आदेशानंतर तेंच्यानी दुसरी म्हणजे आमी जे सीओ आसा ताका आमी रिक्वेस्ट केल्ली की हेज्या फुडले रिजन सांगपाचें म्हणून तेंच्यांनी कारण थंयसर जी मूर्ती आसली ती 1 वर्ष थंयसरच आसा आणि 1 वर्ष मूर्ती तरी आसून कोणाक त्रासदायक अशी नासली तरी पण इवन आपल्या आदेशानुसार म्हणजे आपल्याक जे पावर्स असले त्या पावर्स यूज करून त्यांनी तो काढलेलो आसा पण हे दुःखदायक आसा कारण ती मूर्ती थंयसर आसून कोणाक त्रासदायक अशें 1 वर्ष तरी दिसून येवंक ना तशेंच हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हांगासर सगळे आपल्या भावनेन सगळे हे आसात म्हणजे कोणाक म्हणजे दुसऱ्यांक असो भेदभाव अशें करिनात तीच भावना उरपाक जाय आणि अशें करून तेंच्यांनी पुतळो काडून हांगासरलें वातावरण बिगडपाचें तीच जबाबदार आसात म्हाका जाल्यार दिसता की आमचे हांगासरले म्हणजे सत्तरी आणि वाळपयचे लोक एकजुटीन सगळे आसले आणि असो पुतळो आसलो म्हणून कोणाक हरकत नासली पण आयज सीओचे हे डिसिजन घेवन अशें घेवन आमकां सगळ्यांक म्हणजे त्रास दितलेले आसात आणि हेजे जे परिणाम जातले ताका तीच जबाबदार आसतली सो हाज्या खातीर तुमच्या आतां नेक्स्ट डिसिजन कितें आसा नेक्स्ट स्टेप तुमचो कितें आसा आमी ह्या विशयान आमचो निशेध म्हणून आमी करतले आणि शनिवारा आमी सत्तरी बंद असो आमी ठरयल्लो आसा तशें आमी सगळ्या सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करतले सगळ्या गोंयकारांक आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी हांगासर येवचें आनी तेंच्या सगळ्यांनी आमकां सहकार करचो कारण हो शिवाजी महाराज तो फक्त सत्तरीकारांचो न्हय फक्त गोंयाचो न्हय अख्ख्या देशाचो आनी अख्ख्या वर्ल्डाचो तो ताका लागून सगळ्यांनी ताका आपलो हातभार लावचो अशें म्हाका विनंती करता.